आपल्या संसाराचेर दुर्लक्ष जाता तरी शाळेच्या भुरग्यांक फाटली कितली वर्सांच जाली ती घडयता। 24 भुरग्यांचो आंकडो 165चेर व्हरपी शाळेच्या बाईक पुरस्कार कोण न्हयकारतलो। 2016 राज्य पुरस्कार आनी अंदू राष्ट्रीय पुरस्कार मेळून सुरेखा नायकान गोंयाक नामना जोडली। सुरेखा गांवठण धारबांदोडेची सरकारी शाळेची सामकी फेवरेट बाई। मनान इच्छा नासतना डीएड केली, पूण जेन्ना भुरग्यांक शिकोवपाक आयली तेन्ना हे काम आनी शिकोवपाचो धर्म केन्ना सोडचो ना म्हूण तिणें ठाम निर्णय घेतलो। मी काहीशा नाखुशीने या पेशात आले, पण जेव्हा एकदा डीएडची पदवी मी धारण केली तेव्हा मला वाटलं माझ्यासारखा भाग्यवान कोणच नाही। कारण ही जी लहान लहान निरागस बालकं माझ्या पुढेत आहेत आणि या लहान लहान मुलांसारख्या टवटवीत बागेत मी आहे आणि माझं घरी जरी मला काही आजार असले तर शाळेत आल्यानंतर मी इतके प्रफुल्लित होते, इतकं उत्साही होते की सगळं काही विसरून जाते। मी तेव्हा एकदम लाजरी बुजरी होते, पण एकदा का शिक्षकी पेशा मी स्वीकारला तेव्हा मी ठरवलं की आता हे मला मुलांना जसं घडवायचं आहे तसंच मलाही घडायचं आहे। आणि मी हळूहळू आत्मविश्वास धारण केला, जिद्द चिकाटी याच्या जोरावर मी तिथं 8 वर्ष शाळा केली। मी हळूहळू मुलांना तयार केलं, हळूहळू स्पर्धेत मुलं भाग घेऊ लागली। लोकांनाही कळू लागलं की गावातली दुर्गम भागातली मुलंसुद्धा भाग घेऊन बक्षिसं मिळवू शकतात आणि माझाही आत्मविश्वास वाढला आणि अशा रीतीने शाळेची भरभराट होत गेली। 2016 राज्य पुरस्कार आणि ह्या वर्सा राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोन सुरेखा नायकान गोंयांक नामना जोडल्या। आपल्या कामाची पावती मेळी म्हूण तिका भरून आयले। मला राज्य पुरस्कार मिळाला तेव्हा खरंच मला चतुर्थीच्या दिवशी खूप आनंद झाला। माझ्या कार्याची कोणीतरी दखल घेतली आणि यामुळे खूप भावूक झाले मी आणि खूपच आनंद झाला। दिल्लीमध्ये विज्ञान भवनमध्ये 5 सप्टेंबर 2017ला उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। आणि अशा या म्हणतात ना, आनंद शिक्षणाची घेऊन हाती पणती या कोवळ्या मुलांची पेटवू ज्ञानज्योती ती आता बाकीच्या खातीर एक आदर्श झाल्या। शाळेचीच वेळ नव्हे तर इतर वेळी सुद्धा त्या संध्याकाळच्या सुद्धा येऊन मुलांना घडवतात आणि अशा शाळेत आम्हाला नोकरी मिळाली, त्यांच्या हाताखाली आम्हाला राहायला मिळालं, त्यांच्याकडून खूप काही आम्हाला शिकायला मिळाले। ते आमचा आदर्शच आहे, आमच्या खातीर ते आता रोल मॉडेल। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सांग्यार दांड्यार अजूनही पक्को रस्तो पावंक ना। मातयेच्या रस्त्याक फक्त फोंडकुलां, एम्ब्युलन्स गांवांत येना। पावसाच्या दिसांनी तर लोकांचे हाल। इलेक्शनाक आमदार मंत्री तोंड दाखोवंक येतात तितलेच, मागीर खंयचे कडेन कांयच जाना। सरकारान गांवाक रस्तो तरी करचो म्हूण लोक मागता। 60 घरां आशिल्ल्या दांडो सांग्यार अजूनय रस्तो ना। वेंचणुके वेळार आमदार मंत्री येतात, आश्वासनां दिवन वतात, पूण कोणूच कानामनार घेना। पावसाच्या दिसांनी जाणट्यांचे भुरग्यांचे सामकेच हाल। हो मंत्री येता, तो मंत्री येता, फडल्या दिसा येयलो, दिगंबर कामत येयलो, फ्रासीक सादीन येयलो, मागीर वासू मेगांवकर येयलो। तेणें सांगलें आपण वोटिंगा टायमार आपण करून दिता, रस्तो करून दिता, तुमकां रोखडो रस्तो जातलो। पूण आज पासून ते कोण ते आमच्या रस्त्या खबर केलें ना। दिप्रभर उदक पासून जाता अशें रेबोड हेच न्हू, उदकूच न्हू, रेब बदता अशें पावसान आनी चलपा मेळना। इल्ली इल्ली भुरगीं एक पाट सायकल न्हू मोटरसायकल देखून व्हरपा मेळना। त्या पोतासून 1.5 किलोमीटर सुमार पडटी आमकां इल्ल्याशा भुरग्यांक चलोन घेवन वयचें पडटा। एक गाडी येयना, एक मोटरसायकल येयना आमकां व्हरपाक, एक कितें येयना आनी उदकाचे लोट येताय। लोक म्हणटाय गाडी आपयल्या तुमगे थिंग वचपाचें म्हणटाय, आमी कितें जालें आमी कोण आहा बाबा। गांवांत आशिल्लो तांबडो रस्तो सामकोच पाड, सगळ्याक फोंडकुलाच फोंडकुला। भाड्याचे गाडयेन आयल्यार लेगीत ते गांवा भितर येना। पानी जाने को ही नहीं मिलता इधर से। पूरा मोटरसाइकिल लेके गए तो पूरा इधर फिसल के गिरने के धंधे इधर साइड में। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल को छोड़ना, ट्यूशन को छोड़ना, कैसे जाने का रास्ते पे। और पार्किंग इधर करके जाते हैं हम लोग गाड़ी। देखिए इधर ही है गाड़ी,
यहाँ चलते जाना पडटा ऊपर तक रिक्षा पळोवपाक आमकां रिक्षा हांगा ड्रॉप करून वता वयर थंय येवपाक तयार जायना ती व्हरता सामकी स्लीप आमगे ते सायडीक वचपाकूच मेळना मोटरसायकल बी व्हेल्यार मागीर स्टॉप जावन वचपाक जाय ते बी तितले फोंडकूल पडला थिंगा आनी लायट तरी आसना ना ते फर्स्ट रस्तो पळोवन एम्ब्युलन्स लेगीत गांवां भितर येना एम्बुलन्स पयले कितें एम्बुलन्स येना आख्खे रस्ते पळय ते रस्तो मातशे ते रस्ते पळयल्यार कळटा कांयच जालें ना तो आपण येयना कित्याक आपल्याक गाडी लागतली तर आमी ताका थिंगसान हिंगा हाडलो आनी गाडये घेवन गेले ताका तो अशें जालें आनी पावसा टायमार अशें लॉट येता हिंगा इतली उदक येता ते चोवपाक व्हडलो हुंवारात काय दिसता आनी भुरगे शाळे भुरगीं व्हडलीं भुरगीं अशीं जायत वयताय सुमार 10-15 जाण भुरगे हे सायड आहाय येता वयताय म्हूण कोणा पडोन गेल ना एक MLA न्हू एक कावन्सिलर कोणा पडोन गेल ना आतां हो लोक हांगा पोर्चुगीज टायमार सावन हांगा लोक थोडो रावता तेन्ना सावन हो रस्तो आसा पूण डांबर ताका हे रस्ते आजुनूय पडोना तेन्ना तो जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान सरकारान हेजेर लक्ष घालून हो रस्तो मातसो आमकां करून दिवचो शाळेक वयता ते भुरग्यांक लागून जावं आमकां एक एम्ब्युलन्स बसून हांगा हाडटले कोण बरो ना जाल्यार आमकां हें करपाक हाडपाक मेळना प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊ एक ब्रेक.